हे सजेशन्स केला हाचे डिस्कशन आशिल्लें. एक्सपर्ट कमिटीचे सजेशन्स आशिल्ले की तुमी स्कुलां जी आसा ही सगळी सुरू करप आणि ती आता त्या सोमारच्यान म्हणजे 22 तारखेच्यान सुरू करचे. टास्क फोर्स कमिटीचे सगळ्यांचे डिस्कशन केल्या उपरांत ते डिसिजन आसलें की 22 तारखेच्यान स्कुलां सुरू करची. बट द गव्हर्मेंटात अजून फायनल निर्णय 22 तारखेच्यान सुरू करपाचो घेवंक ना. अजून आमी विचारान आसा. वेगवेगळ्या म्हणजे PTA कमिटीज इवन दो फॉर द ऑल वेल विशर्स पॉलिटिकल पार्टी ह्या सगळ्यां कडेन डिस्कशन्स करून ताज्या उपरांत सुरू करपाचो काय तो निर्णय घेतले. आता पर्यंत फक्त 9वी 10वी 11वी 12वी हेच ऑफिशियली सुरू आसा. काही इस्कॉलांनी पयली पासून 10वी 12वी पर्यंतची स्कुलां आसा एकाच जाग्याचेर 700 स्टुडंट सुद्दां आसा. आता त्या स्टुडंट्सांक सगळ्यांक कशा पद्दतीत म्हणजे डील करप. जरी आमी म्हटलें की तेंच्यांनी कोवीड प्रोटोकॉल घालून सुरू करचें अशें टास्क फोर्साचें सजेशन आसा. टील नाव द गव्हर्मेंट हॅड नॉट टेकन द फायनल डिसिजन. फुडले 2 दीस वेगवेगळ्या एक्सपर्ट आनी हेंच्या सगळ्यां कडेन एकदां उलोवन रिव्ह्यू घेवन तुमचे सगळे पत्रकार आनी हेंच्याय कडेन विचारून तांचोय विचार जो आसा हो कन्सिडर करतले. PTAचे विचार हे घेतले वयतले. आमच्या ADIचे विचार जे आसा PTA कमिटीचे विचार ह्या सगळ्यांचे विचार एकत्र घेतले. म्हाका मेन प्रॉब्लेम जो आसा पळय न्हू ज्या स्कुलान एकत्र रित्या 800 ते 1000 भर भुरगीं एकत्र रित्या येता पळय न्ही कॉम्प्लेक्स फॉर एक्झाम्पल कुजिरा सारकिलो कॉम्प्लेक्स हो एकत्र येवपी भुरग्यांचो आसा. अशे वेगवेगळ्या स्कुलांनी प्रत्येक शहरान अशें तर एक तरी स्कूल आसतलें ज्या स्कुलान 500 पेक्षा चड भुरगीं येता. गांवान एखादी प्रायमरी शाळा थंयसर 20 भुरगीं येता 10-15 भुरगीं येता 2-3 क्लासरूम आसा थंय हो व्हडलो प्रॉब्लेम ना. ती अशा जाग्यार परत एकदां हो सगळ्यां कडेन विचार विनिमय केलो वयतलो. पॉलिटिकल पार्टी आसतल्यो पत्रकार आसतले PTAज आसतले स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी आसतल्यो स्कूल कॉम्प्लेक्स आसतले हांच्या कडेन विचार फुडले 2 दीस विचार केलो वयतलो आनी ताज्या उपरांत शुक्रार दीस पर्यंत शुक्रार शेनवार पर्यंत हाचो निर्णय जो केन्ना सुरू करपाचें आनी कशें सुरू करपाचें हाचो निर्णय घेतलो वयतलो. टास्क फोर्स एग्रीड जाला. टास्क फोर्स एग्रीड जाला हेजो अर्थ जरी हांवें टास्क फोर्स चेअर केलो आसत जाल्यार गव्हर्मेंट म्हणून वेगळो निर्णय आमच्यान घेवं येता कांय हरकत ना. सोमारा पयलीं तरी डिसिजन जातले तुम्ही म्हणटा कित्याक शेनवार मेरेन निर्णय जातलो. बसींनी बीन हाडप तेकाच लागून म्हटलं न्ही रे म्हणजे सगळ्या तूं भुरग्यांक सगळो हाडपाचो विशय जालो ना म्हणजे हे सगळे विशय कन्सिडर केले वयतले. एकीकडे ज्या जाग्यार 1000 पेक्षा चड भुरगीं येता आय एम व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट दॅट. हांवें तो विशय तेंच्या कडेन मांडलेलो. टास्क फोर्साच्या कमिटीच्या मिटिंगेन हांवें क्लियर कट विशय मांडला. 1ली ते 12वी ज्या हेतूर आसा थंय म्हटलें वांगडाच तेंच्यांनी म्हटलें की असेंब्ली घेवं नाका ओके वांगडा स्ट्रायगर करून सोडात. वेगवेगळी सजेशन्स दिली कोवीड प्रोटोकॉल फॉलो करा. बट अजून सुद्दां वी आर समवट कन्सर्न कारण भुरगीं तांकां वॅक्सिनेशन दिल्लें ना. जे एडल्ट आसा एकीकडे येतात तांकां सगळ्यांनी वॅक्सिनेशन घेतलां. भुरग्यांक अजून आमी वॅक्सिनेशन दिवंक ना म्हणून हो कन्सर्न आसा. गव्हर्नमेंट डेटा आहे सगळं स्कूल स्टाफ आहा सगळे ऑलमोस्ट वॅक्सिनेटेड. फक्त मेडिकल रिजनाचेर कोण घेयनासतना वॅक्सिनेशन रावला जाल्यार अदरवायज ऑलमोस्ट सगळे वॅक्सिनेटेड आहा. कारण आमी ताका कंपल्सरी फाटले फावटी आमी कंपल्सरीच म्हटलेलें इन शॉर्ट तेंच्यांनी घेवपाक जाय म्हणून. ती भुरगीं जी आसा पळय न्हू ही फक्त वॅक्सिनेटेड ना हो आमचो कन्सर्न आसा. आणि तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान एडिजन अजून पर्यंत आमी फक्त 85%चेरूच पावल्या. 15% लोक वॅक्सिन घेवपाक भायर सरना. म्हाका दिसता तांच्यांनी सेकंड डोस डेडलाईन होती ती वाढवली का काय? आता कशें आमी सगळ्यांक अवेअर करीत आसतना रे आमी सगळ्या जाणांक परत वॅक्सिनेशन घ्या म्हणून सांगत आसता. हांव परत सांगता तेंची ड्यू डेट जावन गेली. 15%य लोकांची ड्यू डेट जावन गेल्या. तेंच्यांनी घेवची म्हणजे रिस्क जी आहा पळय न्ही भुरग्यांची रिस्क कमी जातली. तांच्यांनी जर वॅक्सिनेशन घेतलें जाल्यार भुरग्यांची आपल्या घरांत भुरगीं आसा त्या सगळ्या 100% लोकांनी भायर सरून वॅक्सिनेशन घेवचें. जाता तितके बेगीन घेवचें. आमकां वचून घरांत वॅक्सिनेशन दिवचें पडचें न्ही. म्हजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी जाता तितके बेगीन म्हणजे वॅक्सिन घेवचें. आपल्या घरांतल्या भुरग्यांची रिस्क ह्या पद्दतीन आमी कमी करता. नवीन टार्गेट किती तारीख ठेवलं? आता कशें आसा आमी नवीन टार्गेट जरी म्हटलं लोक भायर येयले म्हटल्यार थोडे लोक आहा न्ही हांवें घेवकूच ना आनी कशें कंप्लीट केलें काय विचारपी तुमकां विचारलें तशे लोक आसा तांकां आतां आमी कितें करतले म्हणून म्हटलं न्ही आतां आमी लोकांकूच आव्हान करता की तेंच्यांनी जाता तितके बेगीन वॅक्सिनेशन. Sir, task force said first कि 22 the school will start directly. So most of the channel have flashed also कि on 22 the school will start. टास्क फोर्सान रिकमेंड केलें म्हणजे गव्हर्मेंटान 100% इम्प्लिमेंट करूंक जाय अशें ना. बींग एड्युकेशन मिनिस्टर बींग अ CM
आय कॅन टेक द डिसिजन आफ्टरवर्ड्स सर तसे हांव टास्क फोर्साचो कमिटी चेअर त्यांचे करता सजेशन्स तांची सजेशन्स आहा ती सर जे पेडियाट्रीक आसा जे एक्सपर्ट कमिटी बीन आसा इवन तांचें अशें म्हणणें आहा की जो कोविड जो आसा तो तितलो भुरग्यांक तितलो इम्पॅक्ट करना म्हणून गव्हर्मेंटान स्कुलां तेंच्यांनी गोंयाक दिला. सेकंड थिंग आशिल्लो की आतां भुरग्यांचे सायकोलॉजिकल भरपूर इम्पॅक्ट जावपाक लागलो त्या खातीर जाता तितले बेगीन तेकाच लागून हांवें डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक आयज सांगलां अशी कितलीं स्कुलां अशे कितले कॉम्प्लेक्सीस आसा ज्या जाग्यार 1000 पेक्षा चड भुरगीं येता तांचे तूं कितें करतलो तेजो म्हाका प्लॅन दी की एका स्कुलांत परत 50 भुरगे जर बसोवपा लागले कच्चा सकाळी वांगडाच वांगडा 500 भुरगे आयले तो प्लॅन तरी दी पयलीं बाबा कितल्या भुरग्यांक पयलीं आपयतले कितल्या भुरग्यांक बेगीन सोडटले सोडटा आसतना भितर घेता आसतना टॉयलेट्स आसतले कितल्या जे नो डावट ते क्लिनींग हायजीन वॉशिंग सगळें मेंटेन करतलेच कोवीड प्रोटोकॉल नॉर्म्स म्हणटा पर्यंत ते करतलेच बट तरी सुद्दां आय एम व्हेरी मच कन्सर्न हांवें ताका सांगलां की तूं स्कूल मॅनेजमेंट आनी ह्या सगळ्यां कडेन एकदां विचार कर तेजें अशा पद्दतीचे जे कॉम्प्लेक्सीस आसा तांचो खास करून विचार कर आनी ताच्या उपरांत आमी डिसिजन ग्रामीण भागांनी व्हड चड ना ग्रामीण भागांनी खंयच्याच म्हणजे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलांच्या बाबतीत तर हो खंयसरूच कन्सर्न येतना त्या गांवांतली आसा ओके त्या खातीर म्हटलें सगळं सारासार विचार करून फक्त आय एम व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट सांगलें की 500 पेक्षा चड भुरगे एकत्र येतात त्या स्कुलांचो कन्सर्न शनिवारपर्यंत निर्णय होऊ शकतो जातलो